Jeremiah chapter 1 verse 18. तुवे सगळ्या देशाविरोध, जुदाच्या राया आणि पुढाऱ्याविरोध, ताच्या याजकांनी लोकांविरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट शहर, एक लोंकडाचो खंबो, एक काशाची वणोद करतलो. जापानिया चॅप्टर 3 वर्स 17. तरेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा, जय दितलो झुजारितो. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुझे विरोध झुजतली पूण केदीच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सरेस्पोर. Deuteronomy chapter 4 verse 31. कित्याक सरेस्पोर तुमचो देव, काकुळतीचो देव, तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना, वा ताणे तुमच्या पुर्वजाकडे सपूत घेऊन केल्लो सल्लो विचारचो ना. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकड आमच्या दोळ्या उजीर असताना आणखी आम्ही किती म्हणयेत, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सरेस्पोरस तुझ्या मुखल्यान वेतलो, तो तुझे सोबे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. Psalm chapter 46 verse 7. दळबरसो सरेस्पोर आमचे सोबे आसा, याकोबाचो देव आमचे कोटे. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35. अशी आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातां वेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेस्ताचो तातवार, आपाय वा तलवार. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 12 to 20. जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता. ही खबर ऐकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आणि एक दोणीर बसून एक वर विंगड वाटेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हरिहरिनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतच ताचे काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्ताक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शीस ताचे सश्टीन येवन म्हणाले, ही एक सुरिवात आनी वेळी उतरालो, लोकांक दांड सोड, हळल्यांक वचोन जेवंक खावंक कांय मेळटा तर ती मोलाक घेवन दीत. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. ते ताचे लेगी म्हणाले, आमचे लेगी हांगा कांयच ना, आसात जाल्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो के म्हाका हांगा हाड दिया. आनी लोकांक तणार बसोंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडो म्हूण शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस जेवन दोश जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली बंद काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीर सांबाळतलो. साम चॅप्टर 115 वर्स 13. सरेस्पराक भिवून चलतल्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो, ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो. Genesis chapter 26 verse 12. इसाकान त्या प्रदेशात बी ओंपले आनी 300 वर्सां 100 मोठ्यांनी ताणें लुवले, कित्याक
सरीसपोरान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. Proverbs chapter 10 verse 22. सरीसपराचो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडटा, वावृती कांयच वाडोवंक सकना. Psalm chapter 21 verse 11. तुझे विरोध वाईट ताणी येवजिले, पास ताणी मांडले, पूण सुफोळ ते जावचे ना. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. John chapter 6 verse 35. जेसून तांकां सांगले, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सृश्टी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचो ना. John chapter 11 verse 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणयला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. John chapter 14 verse 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. John chapter 10 verse 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. Matthew chapter 14 verse 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवसू तो, भिये नाकात. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतालो काळोखांत उरचो ना. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, म्हजे समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक सकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. John chapter 14 verse 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.